4 मार्चाक रिलायन्स इंडस्ट्रीन देशातले सगळ्यात व्हड आनी प्रतिष्ठीत बहुआयामी नियोजीत स्थान जिओ वर्ल्ड सेंटर उघडपाची घोषणा केल्या। रिलायन्स इंडस्ट्रीची संचालक आनी संस्थापक अध्यक्षा श्रीमती नीता अंबानी हांची कल्पना रिलायन्स फाउंडेशनाचे केंद्र मुंबईतल्या बांद्रा हांगसर 18.5 एकर क्षेत्र कुर्ला कॉम्प्लेक्स आनी एक प्रतिष्ठीत व्यवसाय वाणिज्य आनी सांस्कृतीक करपा खातीर सज्ज आसा। भारत आनी तांच्या नागरिकांक भारतीय दर्जाचे खूण दिवपी हे नियोजीत स्थान आसतलें। सुरवातीच्या काळांत धीरूभाई अंबानी स्क्वेअर मुंबय शारा खातीर म्युझिकल फाउंटन ऑफ जॉय, भारतांतले सगळ्यात व्हड आनी उत्कृश्ट जिओ जागतीक अधिवेशन केंद्र जिओ वर्ल्ड सेंटराचे टप्प्याटप्प्यान चालू वर्साक आनी फुडल्या वर्साक उद्घाटन जातलें। भारतांतले अशा तरेची ही पयली सुवात जिओ वर्ल्ड सेंटर जातूंत सांस्कृतीक केंद्राचो आस्पाव आसा। म्युझिकल फाउंटन, कॅफे आनी उत्तम जेवणाची रेस्टॉरंट आसतले। अपार्टमेंट, कार्यालयां आनी अत्याधुनीक संमेलन सुविधा आसतली। ह्या केंद्राविशीं आपली कल्पना मांडटना नीता अंबानी हांच्यांनी म्हळां, जिओ वर्ल्ड सेंटर हें आमच्या किर्तवंत देशा खातीर मानवंदना आसा आनी हें नव भारताच्या हावेसाचें प्रतिबिंब आसा। हांगसून भारताच्या विकास कथेचो फुडलो अध्याय मुखार व्हरतले म्हूण नीता अंबानी उलयल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।